लुकाच्या 23व्या अध्यायांत चलता जेजूची तणकी. हे तणकेचे कानयेंतले पात्रधारी अपार. हर एक पात्रधारीच्या तोंडांतल्यान गळतात ती उतरां आयकूंची गरज. काणयेच्या हिरोनू जेजूनू निमाण्या जेवणा वेळी हांव तुमचे मोदें सेवा करतल्या परी आसा म्हणून आपल्या शिसांक सांगून तांचे वाटेच्या पयणाक बुती बांदली. पेद्रू विशीं कोरो जालो जेजूचो प्रवाद आनी हाका साक्ष जालो कोंब्याचो साद. गेत्सेमनीन जेजू मागताना न्हिदून पडलेल्या शिसांक जेजू उठयता तरी तांकां सारकी जाग जावंक जेजून मेल्ल्यांतलोच पुनर उठचे पडत. लांब सुवार्ता आनी जेजूची तणकी लांब. हे लांब तणकेंत परत परत उदेवचे सवाल जेजू अपराधी गी निरापराधी. पिलातान तितीन पावटी सांगलें इतलेंच, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. वय तो म्हणालो, तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना, तशेंच हेरोदिकी मेळ्ळो ना. आनी निमाणे तो म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावत असलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. कुर्सार मारलेल्या जेजू लागीं शिपायांनी आनी थोड्या लोकांन बाच्यावे विशीं उलोवचें व्यंग्य न्हय, ती सत गजाल म्हणल्याची जानकारी आमकां शिवाय हेर कोणाक आसा? जेजू भोंवतणी उमकळायल्ल्या दोगा अपराध्यांनी एके रितीन ताची तणकीस केली. एकल्या अपराध्यान जेजूचेर निरापराध्याचें तीर्प वाचलें म्हणून आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें आमकां मेळ्ळां, पूण कसलीच चूक हाणें आदारली ना. घडलेलें सगळें वरोवन पळयोवन निमाणें एकलो शतापती देवाक होगळाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरापराधी. सभेच्या तिर्पाक आनी कामांक कबलात दिनासलो नितीवंत मनीस आरिमातेयाचो जुजे निरापराधी जेजूक निकेपिता. काणी सोंपोवंक ना, कित्याक सुवार्ता आखेर जावंक ना. कित्याक स्त्रियांनी जेजूची समाधी आनी ताका निकेपिल्ली रीत चत्रायन पळयल्या आनी ताचे माकणेक तेलां तयार केल्यात.